2 ऑक्टोबर गांधी जयंती. सो आयज आमी खंय ना खंय एका महान व्यक्तीक याद करता जेणे आमकां एक नवीन दिशा दिली, जगपाची वावरपाची एक नवीन वाट दाखयल्ली. पण आयज खंय ना खंय समाजान एक बदल हाडपाची गरज आसा. जे कितें आयज गोंयान किंवा फूल देशान चल्लां तेचे सत्य आयज देशा लोकांच्या उजीर हाडपाची गरज आसा. सो खंय ना खंय एक नवीन आमकां एक प्रयोग करचो गांधीजीन त्या टायमार केल्लो आनी तेच्या खातीर आमी पूर्णतः काम करतले, गांधीच्या विचारा वयल्यान काम करतले आनी खंय ना खंय लोकांनी आमकां सपोर्ट करपाची गरज आसा. जयंती तशीच भारताचे माजी पंतप्रधान श्री लाल बहादूर शास्त्री यांची जयंती. गांधी महात्मा गांधीक आमी राष्ट्रपिता म्हणटात. महात्मा गांधीन आमकां एक भारतीय कशें एक उरतले हो अखेर पर्यंत श्वास आस पर्यंत ताणें प्रयत्न केलो की भारतीय एक आसपाक जाय. हेजी एकीची शिकवण आमकां महात्मा गांधीच्या कडून शिकपाक मेळटा. तशेंच भारत देश अखंड कसो उरतलो हाचेरय महात्मा गांधीचें खूब योगदान आसा आनी म्हणून आमी सगळे महात्मा गांधीक राष्ट्रपिता अशें म्हणटात. महात्मा गांधीन आमकां स्वातंत्र्य दिलें आनी त्या स्वातंत्र्य दिलें तशेंच काँग्रेस पक्ष दिलो आनी त्या काँग्रेस पक्षाक आमी आयज काम करत आसा.